लायटीचे काम जे आसा ते चालूच आसा. आमी सकाळी वयर सब स्टेशनाचेर आमचो सीई बाब स्टीवन फर्नांडीस तो येवन सकाळच्यान थंय बसला. काल राती सुद्दां आसलो ऑन द जॉब. तशेंच आमचे एई कमर्शियल एई डोमेस्टीक सुद्दां ऑलमोस्ट म्हापशान 4 एई फिल्डार आसा काम करतात. तशेंच जेई आयज 7 मेरेन तांकां डेडलायन दिला. आमच्या सीईन तांकां डेडलायन दिला. आयज काम सगळें सोंपोवन जाता तितले रेस्टोरेशन करचें म्हणून लायटीचे. सो आमी प्रत्येक वाड्यार वयता, प्रत्येक एरिया जी झाडां पडल्या. तशेंच आमी सीएमा वांगडा फायरा कडेन उलयताले. ऑलमोस्ट 45+ झाडां पडल्या ऑन पीपल्स हाऊसेस. तेजे उपरांत आनीक बाकीच्या लायनीचेर झाडां पडल्या ती सेपरेट. सो ऑलमोस्ट डॅमेज जे आसा ते भरपूर आसा. फक्त म्हापशान ना, आख्खे गोंयभर डॅमेज इतले आसा की जाता तितले बेगीन आमी प्रयत्न करता काम सगळें सोंपोवन रेडी करपाक. तशेंच सीईन आमच्या एडिशनल लेबर हाडला. कॉन्ट्रॅक्टर ओनर जे आसा ते सुद्दां फिल्डार आसा. आमी सुद्दां सकाळच्यान थोडे हार्डवेअराचे अरेंजमेंट सुद्दां करून दिला तांकां सगळ्यांक काम करून पावर रिस्टोर करचे म्हणून. काल आतां दिनपारच्यान एक भाग लायट सोडल्या. तशेंच खुबशे जाग्यांनी खोल्ले जर तूं हांगा मड्ड्यार हांगा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान हांगा सुद्दां अजुनूय लायट येवंक ना. सो पेड्यान आकोय थंय सुद्दां लायट येवंक ना, कारण काल सकाळ मेरेन सुद्दां झाडां पडीत आसा. सो कितें आतां सायक्लोनान ते सगळे हालोवन ते आमकां ते दिसना. मातसो वारो मारलो ना, पावस पडलो तर तांकां खंय वायराच्या सपोर्ट आनी कसलो सपोर्ट ते हाडले की ती झाडां परत पडटा. सो चालू आसा. एडिशनल पणजेच्यान आमकां डायरेक्टरान अशोक मेननान आनी एक सकाळी गाडी धाडल्या फॉर एडिशनल ट्री कटींग ज्या जाग्यांनी पावंक ना. सो जशें लायट आमी रिस्टोर करता, परत काल उदकाचे सुद्दां पॉवर कनेक्शन रिस्टोर केले. तशेंच तेंच्यांनी पंपिंग चालू केले काल सांजे. सो मातशें तरी रिलीफ लोकांक गावला. सो वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट. डिपार्टमेंट सगळे जाण इंजिनियर जे आसा ते आमचे चीफ ऑफिसर, म्युनिसिपल स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ, फायर स्टाफ सगळे जाण काम करीत आसा. आनी म्हाकाय खबर आसा रिपोर्टर जितले सगळे जाण आसा ते ऑन फील्ड आसा. तुमी सुद्दां अपडेट घेत आसता आमच्या कडल्यान, नाल्यार डिपार्टमेंटली तुमी अपडेट घेत आसता. सो वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू रिस्टोर पावर बाय दीस इवनिंग 7. लॉस कितलो जाला? भरपूर लॉस जाला. ऑलमोस्ट 45+ खांबे. दिस इज ओन्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तशेंच मागीर घरां, मागीर झाडां, फार्मर्स जे आसा तेंचे लॉस. सो सगळे पळोवन आमकां असेसमेंट करचें पडटलें. अजुनूय आमची प्रायोरिटी आसा ती लायटीचे खांबे आहा ते उबे करपाचे आनी लायट सोडपाचे, कारण लायट ना जाल्यार आमकां उदकाचे पंपिंग करूंक मेळना. सो इम्पॉर्टंट आसा ते आयज सांज मेरेन आमी ट्राय करता करपाक. बट एटलीस्ट 80-85%, 90%. कारण कितें आसता, एक घर बीन भायर उरता कारण तेंगेर डॅमेज चड आसता कसल्या कारणाक, वायरी सगळ्याक ओपन आसा. सो ते सोडपाक आमकां मातसो प्रॉब्लम जाला. आमी मंडे ट्राय केल्ले, पण कितें जालें ते हे ट्रीप जाताले भरपूर आमच्या फिडराक. लोकांचे पेशन्स काबार जावपाक काल पहिला गणेश पुरेल थोडे खोल्ले वाठारांतले लोक गेले. सो तशें जावंक नाल्यार लोक आमचे कडेन आयिल्ले सुद्दां फोन सुद्दां करतना सारखे एग्रेसीव आसा. लोकूय फ्रस्ट्रेट आसा. पण कितें आसा, हे वेळार हांव मान्य करता 4 दीस जाले लायट ना, न्हांवंक ना लोक, उदीक ना, पिवपाक उदीक ना. सो ही डिफिकल्टी आसा. पण हांव लोकांकूय सांगूं सोदता की सगळे जाण जे आसा ते 24 आवर्स काम करीत आसा. आमी सुद्दां ऑन फील्ड आसा. आमचो इलेक्ट्रिसिटी जावं, फायर जावं, म्युनिसिपल स्टाफ जो आसा सगळे जाण काम करता, ऑन फील्ड आसा.